नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. फुडली G20 ब्राझीलात प्रधानमंत्री मोदीन सुत्रां दिली. ब्राझीलाच्या राष्ट्राध्यक्षाकडेन यजमानकेच्या निमण्या खिणांनी नोव्हेंबरात व्हर्च्युअल G20 घेवपाचो प्रधानमंत्री मोदीचो प्रस्ताव. भारताच्या यजमानकेत G20 परिषदेंतल्यान बऱ्या संवसारीक फुडारा खातीर बऱ्यो गजाली मुखार. मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीट. गोवा टुरिझम रोडमॅप गोयच्या यशस्वी आयोजनाचो दाखलो. गोयच्या कांय फुडाऱ्याक एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचो हुस्को. कांय जाणांक सॉर्त, कांय जाणांक संकट. 2022त 15 मायज उमेदवाराक जिखता म्हणसर फुटिल्लो घाम. खासा रिपोर्ट. 70त 100 कोटींचे प्रकल्प. 15 MLD रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन. बागवाडो मोल्ल्या पूल. केरी पंचायत बिल्डिंग. अंडरग्राउंड केबलिंगाची बुन्याद. होणा पंचायत घराचे उक्तावण. आदित्य L1चे मोठे यश. पृथ्वीच्या तिसऱ्या कक्षेत पावलो. 15 सप्टेंबराक चौथो पावडो. उपरांत लँगराज पॉइंट L1च्या दिशेन. इस्रोची माहिती. पोरण्या गोयचो वादग्रस्त बंगलो 6 म्हयन्या भितर मोडटले. आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा मुख्यमंत्र्याचो पुराय सपोर्ट. आपूण लोकांक बरोबर. परवरे जाता क्रिमिनल. आमदार मंत्री रोहनाची दादागिरी. काँग्रेसीच्या गिरीशाचो आरोप. 2020त ॲक्टिव्हिस्ट मेथराक लाशिल्लो. फामील न्यायाक रावल्या. मुख्यमंत्र्यान चौकशी करची. आणि बेवारस सुणी वाडपाक लोकच जबाबदार. सुणी पोसतात, पेटे जाले काय सोडटात. सुणी पोसता जाल्यार तांचे स्टरलायझेशन करात. पॅटर्न माळेत फातोड्डेची व्हर्जिनिया सिमॉयस. फुडली G20 परिषद ब्राझीलांत. प्रधानमंत्री मोदीन अध्यक्षपदाची सुत्रां ब्राझीलाचो राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा कडेन दिली. भारता कडेन नोव्हेंबर मेरेन G20ची सुत्रां आसात. नोव्हेंबरात G20ची व्हर्च्युअल रिव्ह्यू बसका घेवपाचो प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदीन G20 परिषदेचो समारोप करतना घालो. थारावांतल्यो गजाली खंय मेरेन पावल्यात ताजो रिव्ह्यू ते बसकेंत जातलो. भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है. अभी 2.5 महीने बाकी हैं. इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं. हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है. मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें. उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे. इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं. भारताच्या यजमानकेत जाल्ले G20 परिषदेंतल्यान संवसाराच्या बऱ्या फुडारा खातीर बऱ्यो गजाली मुखार आयल्यात. गोवा टुरिझम रोडमॅप गोयच्या यशस्वी आयोजनाचो दाखलो. G20 परिषदेंत थारिल्ल्या गजालीक लागून संवसारीक अर्थीक मळार रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाक मेळटलो आनी लाव संवसाराक जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे ट्वीट. गोयच्या कांय फुडाऱ्याक एक राष्ट्र एक वेंचणुकेची धाकधूक. कांय जाण संद म्हण जाल्यार कांय जाणांक ते संकट.
2022 विधानसभा वेंचणुकेत 15 मायज उमेदवारांक जिखता म्हळ्यार घाम सुटिल्लो. 5 वर्सां पुराय जावच्या आदींच वेंचणुकेक वचचें पडल्यार परत तीच परिस्थिती येत म्हण हुस्को. पडेल फुडाऱ्यांक वेंचणूक जाल्यार सोरतूच. खासा रिपोर्ट. एक राष्ट्र एक वेंचणुके खातीर केंद्रान पावलां उबारल्यात. आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे अध्यक्षते खाला समिती करून फुडली दिशा थारोवपाचो प्लान. एक राष्ट्र एक वेंचणूक चालीक लागून 2024चे लोकसभा वेंचणुके बरोबरच गोंयची विधानसभा वेंचणूकय जाता काय म्हूण फुडाऱ्यांक हुस्को. कांय जाणांक 5 वर्सां पयलींच परत वेंचणुकेक वचचें पडत म्हूण हुस्को. जाल्यार कांय जाणांक हो निर्णय म्हणल्यार सोर्त फुटिल्ले वरी संद दिसपाक लागल्या. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत कांय उमेदवार काठार पास जाल्ले. विरेश बोरकार 76 मतांनी, रवी नायक 77 मतांनी जिखले. वेळीचो क्रूज सिल्वा 169, प्रियोराज गोविंद 213 मतांनी जिखिल्लो. दिवचले चंद्रकांत शेट्टे 318 मतांनी, नावेले उल्हास तुळेकर 430 मतांनी जिखले. साखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 666 मतांनी जिखिल्लो. कुडचड्या निलेश काब्राल 672 मतांनी जिखला. पणजे बाबूस मोन्सेरात भाजपाच्या तिकेटीर फक्त 717 मतांनी पास जालो. 1000 ते 1500 मार्जिनान जिखप्यां मदीं सांगेचो सुभाष फळदेसाय, बाणावलेचो आपाचो वेंजी, कुट्टाळे अपक्ष आंतोनियो वाझ हांचो आस्पाव आसा. विजय सरदेसाय 1527, माविन गुदीन 1570 मतांनी जिखिल्ले. कमी मतांनी खर्च्यात जिखिल्ल्या आमदारांक ही अर्ध्या टर्मात येवपी वेंचणूक म्हणल्यार हुस्को करपा सारकीच. तातूंत पक्ष बदलून भाजपांत गेल्ल्यांक मूळ भाजपा फुडाऱ्यांचो हुस्को. कांय पडेल फुडारी आनी आदले आमदार एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक एक संद म्हूण आशेन पळोवपाक लागल्यात. केपें बाबू कवळेकार आनी प्रियोराज दीपकाक एक राष्ट्र एक वेंचणूक म्हणल्यार एका अर्थान सोर्त. मांद्रे सोपटे शिवोले मांद्रेकार दिवचले नरेश सावळ ही एक संद म्हूण पळयता. थिये आनी हळदणा किरण आनी ग्लेनाक परत चान्स घेवपाक मेळटलो. बाबू आजगांवकारान पेडण्या आपूण परत येतलो म्हूण पयलीं जाहीर केला. पणजे उत्पलाक कुंभारजुंवे मडकयकार फामिलीक आनी सांतांद्रे सिल्वेराक संद. साखळे मुख्यमंत्री सावंताक आनी फोंड्या रवीक बरे स्क्रू टायट करचे पडटले. मडगांव फातोड्ड्यात दिगंबर दामू आनी विजयाची समीकरणां पयलेच फावट बदलल्या. बाणावले वेळी नावेली नुव्यात चर्चिल लुईजीन आनी काँग्रेसीक संद. कुडचड्या पाटकर आनी काणकोणा इजेजराक परत एक संद चलून आयिल्ल्यान जमा. भाजपाक विनेबिलिटी हीच क्रायटेरिया आशिल्ल्यान नेगेटिव्हांत आशिल्ल्या विद्यमान आमदारांक पासून तिकेट मेळत म्हूण शाश्वती नासता. दुसरे वटेन डिवायडेड ऑपोजिशनांतल्यान भाजपाक सत्तेर हाडपी विरोधकांक अनुभवांतल्यान वेगळी रणनिती आंखपाची आनीक एक संद. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 70त सुमार 100 कोटींचे उदरगतीच्या प्रकल्पांची उक्तावणां जाली. 70त उदकाचो प्रश्न सोडोवंक 15 MLD रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन, बागवाडा मोल्ल्याच्या पुलाचें बांदकाम, केरी पंचायत बिल्डींग, मोर्ले केरी अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या प्रकल्पाची बुन्याद घाली. होणा पंचायत घराचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी वाळपयची आमदार मंत्री विश्वजितान उक्तावण केलें. आयज खूब खुशी दिसता तुमचे मदीं येवन. खुबशे असे प्रकल्प असले की खूब वर्सां ह्या लायनीन लोकांक जाय आसले की बऱ्यापैकी इलेक्ट्रिसिटीचो विशय आशिल्लो, बागवाड्याचो पुलाचो विशय आशिल्लो, त्याच बरोबर पंचायत बिल्डींग आमकां केरी जाय आशिल्ली, त्याच बरोबर जुनी बिल्डिंगाचें अपग्रेडेशन जाय आसलें. तेजे नंतर तुमचे 15 MLD तेजो आयज फावंडेशन स्टोन बाब सुभाष शिरोडकर घालून गेले. आयज हे सगळे गोश्टी आमी आयज फुडें व्हरपाक जेन्ना वयता, आयज तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी आमकां सगळ्यांक पर्या मतदारसंघाचे सगळे भाव भयण आनी 70चे लोकांक हो चड आनी चड फायदो जावपी ह्या तरेचे प्रकल्प. तुमच्या मनान आमची 70 वेगळे तरेन विकास जर फुडें वचूंक जाय आनी 70चो विकास एक वेगळ्या लेवलार जर वचूंक जाय तर आमकां सगळ्यांक एकमेकाचे हात धरून एकमेकाक सहकार्य करून त्यो कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. 100 कोटी रुपया आणि हे 100 कोटी रुपया पर्ये मतदारसंघाक कोणा खातीर मेळ्ळे? कोणा खातीर मेळ्ळे? व्हडल्याच सांग न्ही. डॉक्टर दिव्या राणे हांच्या प्रयत्ना खातीर नेटान ताळयो मारात. गोंय एड्युकेशन क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा, गोंय हेल्थ क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा. अशा पद्धतीच्या बेजीक गरजो ह्यो सातत्यात आमी दिता आणि म्हणून हांवें म्हटलां की तुमचो सगळ्यांचो तेंको म्हणजे सातत्यात
बाब विश्वजीत राणे आणि दिव्या राणे यांच्या खातीर आसात, गोंय सरकारा खातीर आसा, तोच तेको मोदीजी खातीर आसपाक जाय, ही तितकीच गरज आसा. आदित्य L1चो आनीक एक पावडो पृथ्वीच्या तिसऱ्या कक्षेत पावलो. 15 सप्टेंबराक फुडलो मॅन्युअर जातलो. त्या उपरांत आदित्य L1 लँग्राज पॉयंट L1च्या दिशेन वतलो म्हूण इस्रोन जाहीर केला. आतां आदित्य L1 पृथ्वी सावन 71,767 किलोमीटर पयस पावला. पोरने गोंयचो वादग्रस्त बंगलो 6 म्हयन्यां भितर मोडटले. आपल्याक मुख्यमंत्र्याचो पुराय तेंको आसा. आपूण लोकांबरोबर म्हूण पोन्न्या गोंयचो आमदार राजेश फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. बंगल्याचें प्रकरण कोर्टात आसा, ताका लागून ताचेर उलोवप खंय सारखें न्हय. कोर्टाच्या बाबतीन आमी उलोवंक शकना, पण आमकां न्यायपालिकेचेर विश्वास आसा आनी 100% सगळे लोकांची भावना थंय दुखलेली आसा. हेका लागून खंय नाल्यार खंय तरी गोंयचो साहेब आमच्या बरोबर आसा आनी कदाचित येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता तो जमीनदोस जातलो अशें म्हणून आमकां सगळ्यांक खात्री आसा. आनी आमचो गोंयचो साहेब आमच्या बरोबर आसा आनी जे पळय कोणी कितें केलां इनलिगल ते 100% मोडोवंकूच जाय. आमी लोकां बरोबर आसा, लोकां बरोबर रावतले आनी मोडले शिवाय रावचे ना. तेंचो भरम आसतलो ईच एंड एवरी टायम हांव लोकां बरोबर आसा, लोकां बरोबर उलयतां, लोकां फाटल्यान रावता. कसली गोश्ट पळय लोकांक उलोवपाक खुबशें कितें कितें आसता. हे कोण आमचे लोक उलयना, हे कोण भायले पळय दुसरे कोण आसता पळय ते लोक येवन उलयता. लोकां बरोबर पळय आमकां सरकारूय सपोर्ट करता, मुख्यमंत्री सपोर्ट करता म्हाका सातत्यान, पण जे कोर्टान आसलेल्या कारणान आमकां तेजेर भाश्य करपाक आमकां सारकें कळना. म्हणजे आमचें योग्य न्हू म्हण आमी तें उलयना, पण जे पळय आमी कितें प्रोसिजर करूंक जाय ते आमचें चालूच आसा. आतां तुमी काल सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन पळयलें ना, सुप्रीम कोर्टान कशें कितें उलयलां. सो आमी हेजे कोर्टा बद्दल उलय, पण आमकां न्याय मेळटलो. गोंयच्या साहेबाचेर आमकां विश्वास आसा, आमच्या सरकाराचेर आमकां विश्वास आसा 100 आनी लोकांचे संपूर्ण आमकां आशिर्वाद आसा. हे खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान तरी ताका पर्याय येवन तो 6 म्हयन्या भितर तरी बंगलो मोडटलो. पर्वरे कितल्योश्योच बेकायदेशीर आनी क्रिमिनल गजाली चल्ल्यात. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटेची खंय दादागिरी चल्ल्या. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकाराचो आरोप. 2020 पर्वरी एक्टिविस्ट मेथराक लासून मारिल्लो. ताजी फामील न्यायाक रावल्या. पुलीस आमदार सांगता तशें वागतात म्हूण गिरीश उलयलो. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टर म्हणून कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा आनी त्याचो जो कंट्रोल जाय आशिल्लो ओवरऑल त्याच्या मंत्री आमदारांचेर तो कंट्रोल ना जाल्लो आसा. खुबशे पुलीस ऑफिसर्स आनी पुलीसमॅन जो कायदो सांबाळपाक जे आसात ते कायदो तोडपाचें काम पुलीस करतात आनी हांकां सगळ्यांक प्रोटेक्शन मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर म्हणून गोयचो मुख्यमंत्री सुरेंद्र देसाय इन अ पर्टिक्युलर मॅटर ऑफ पर्वरी he has made very shocking statement in the open court saying that in Porvorim particularly the judges and advocates even are not safe. विलास मेथर जो RTI एक्टिविस्ट ज्याने एक कन्स्ट्रक्शनाच्या विरुद्ध कंप्लेन दिली आणि पंचायतींतल्यान भायर सरून वयतकच 200 मिटरांचेर तेजो 2020 ताका ओपनली पेट्रोल घालून उजो लावन त्याची हत्या केली वयता. मिस्टर रोहन खंवटे ट्रायंग टू मेक पर्वरी अ क्रायम कॅपिटल. रोहन खंवटे तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो. तो मेरेन लॉ अँड ऑर्डर आनी अशे लोकांचेर अत्याचार लोकांचेर अटॅक हेची वाड जायत आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान तूं एक हाय लेवल इन्क्वायरी इमिजिएटली ऑर्डर कर. भारताचे G20 परिषदेचे यजमानकेच्या वातावरणात पिळणा शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत युवा मंथन मॉडेल G20 कार्यावळ जाली. भुरग्यांनी वेगवेगळ्या देशांच्या प्रतिनिधींची भूमिका केली. चर्चासत्रांय घडोवन हाडली. कार्यावळीत 40 भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. भुरग्यांक G20 विशीं बाकीचे देश भारताच्या संबंधा विशीं म्हायती मेळची म्हणून हो उपक्रम. आमी युवा मंथन मॉडेल G20 असो एक उपक्रम राबयलो आणि ह्या उपक्रमा अंतर्गत जसे 20 देशाचे प्रतिनिधी आमच्या भारत देशान येवन विविध विषयाचेर विचार विनिमय करतात, विचार मंथन करतात आणि आपापले जे कितें प्रपोजल आसा, सजेशन्स आसा ते सादर करतात. त्याच प्रमाणे एक 20 देशाचे प्रतिनिधी ह्या स्वरूपान आमच्या भुरग्यांनी ह्या उपक्रमान
भाग घेतलो. प्रत्येक भुरगो एका एका देशाचे प्रतिनिधित्व करतालो. बऱ्या तरेन सहयोग करून हे G20 युवा मंथन मॉडल जो आसा तो हांगा प्रस्तूत करून दाखयलो. आणि म्हाका दिसता ही एक भुरग्यांक आमच्या संदी आसली विविध देशाची माहिती घेवप, विविध देशांत जे कितें उपक्रम राबयतात वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर तेची माहिती करून घेवप. मागीर तो एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटाचो भागूय जाता भुरग्यां खातीर. भुरग्यांचे टॅलंट जावचे, भुरगे खंय तरी फुडें वचून तांकां आपल्या देशा बद्दलचो अभिमान आसता किंवा देशसेवेची तेंच्या मदीं भितर आत्मीयता निर्माण जावची हो एक उद्देश आसा. आनी तोच भुरग्यांक फुडें प्रगती कडेन वयतलो हो उद्देश धरून आमी हो प्रोग्राम राबयलो. स्टुडंटा खातीर पिर्णाच्यान हांव श्यामसुंदर फडते. तुयेच्या 3 धनगर फामिलीक लायटीचे कनेक्शन मेळ्ळे. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत पहिल्याच फावट तांच्या घरांत लायट. आमदार जितान ह्या घराब्या मेरेन उजवाड पावोवंक यत्न केले. जीत म्हणटा आतां सारखें घर बांदून दिवपाचें, घरा मेरेन रस्तो व्हरपाचें टार्गेट. भाटकारा कडेन उलोवन ह्या टर्मांतच कामां तडीक लावपाचो प्लान. समाज जो आहा आनी तेंची हे 3 फॅमिलीज आहा तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय नासली. कितलीशीं वर्सां ते हांगासर रावंक येयलेल्या पासून तांकां पावर सप्लाय ना आनी तितून ते इतली वर्सां हांगा रावतात. भुरगीं तेंची शिकतात. आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, कामे करून दिले. वाटेचो विशय आहा, जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण तेच्या पयलीं भाटकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन म्हाजो विचारूय आहा तांकां जे तेंची 3 घरां आसात ती घरां बांदून दिवची आनी डेफिनेटली म्हाज्या टेन्युरान तांकां बांदून दितलो. डायमंड ज्वेलरीच्या मळार नांव आशिल्ल्या ऑरान म्हापशा रेजिडेन्सीत ऑरा ज्वेलर्सान एक्झिबिशन कम सेल दवरला. आकर्षक आणि लेटेस्ट डिझायन ज्वेलरीचे हे प्रदर्शन सोमारा 11 सप्टेंबर मेरेन उक्ते आसतले. डायमंड ज्वेलरी आणि 22 कॅरेट गोल्ड ज्वेलरीचे मेकिंग चार्जीसाचेर 25% सूट. प्रदर्शनात पासय मारून वचची म्हण ऑराचो उलो. ऑरा तर्फे तुमकां सगळ्यांक आमचें एक्झिबिशन म्हापशाचें एक्झिबिशन आसा तातूंत तुमकां इन्वायट करता. हे 3 दीस आसतलें एक्झिबिशन. शेनवार आयतार सोमार आनी आमचो टायमींग आसतलो सकाळचे 10:30 ते रातचे 8 पर्यंत. एक्झिबिशनाक खूब बरे बरे आमी प्रोडक्ट्स हाडिल्ले आसात स्पेशली तुमकां तुमच्या म्हापशेचे पब्लिका खातीर आनी डिस्कावंट्सूय बरे आसात, ऑफर्सूय बरे आसात. सो प्लीज एक्झिबिशनाक एकदां येवन पळयात आमचे प्रोडक्ट्स. We have products starting from 15,000 onwards and there is no limit. So please do come and take the benefit of the discounts that's going on. तेन्ना हांव 2008-08तल्यान लॉयल कस्टमर कस्टमराचे आनी हांवें तांचे कडल्यान खूब प्रॉडक्ट्स बाय केल्ले आसा. तेन्ना तांची ऑराची शायन सामकी आनी कोणाकूच लागना खंयच्या डायमंड्साक. सो म्हाका तांचे प्रॉडक्ट्स खूब आवडटा आनी देर इज लॉट ऑफ वरायटी. स्टाफ तांचो सामको बरो. तुमी सगळ्यांनी पळयात, तुमकां नक्की आवडटलें. हांवें बी अशे खुबशे आतां चूज केल्ले आसा आयटम हांव परचेस करतलें. गोवा प्रो लिगांत FC गोवा आणि जिनो स्पोर्ट्स क्लबा मदीं मॅच 1-1 ड्रॉ उरली. धुळेर ग्राउंडार जाल्ल्या मॅचीत दोनूय टिमींनी लेव्हल खेळ केलो. FC गोवा 4 पॉयंटां सयत 5व्या सुवातेर, जिनो 2 पॉयंटां सयत 9व्या सुवातेर आसा. फाल्यां स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आड चर्चिल ब्रदर्स. लगोरीत राष्ट्रीय पांवड्यार गोंयचें नांव. हरियाणाच्या रिवारीत सुरू आशिल्ल्या 10व्या सिनियर नॅशनल लगोरी चॅम्पियनशिपीत गोंयान 2 पदकां जोडलीं. गोंयच्या चल्यांनी रुप्या पदक आनी चलयांनी कांस्य पदक जोडलें. नमस्कार. आयज 10वी सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशीप रेवारी हरियाणा हांगासर 8 ते 10 तारीख ह्या मदीं जाल्ली. तितून आमचे बॉयज आनी तशेंच गर्ल्स दोनूय टिमी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी गर्ल्स हितून आमी टॉप सी पुलान आहले आनी सी पुलान टॉप करून 4 मॅचीचेर आमी सेमी फायनल, क्वॉर्टर फायनल, सेमी फायनल पावन सेमी फायनलीक आमी आमकां जे
गर्ल्स टीम आहा तेंच्यांनी ब्रॉन्झ मेडल विन जाल्ले आसा. तशेंच बॉयज टीम आहा तेंच्यांनी 5 मॅची आपल्या पुलांतले जिखून सगळे मोस्ट ऑफ द मॅचीस 2-0 सेट्स, इवन गर्ल्स सुद्धा 2-0 सेट्स करून सेमी फायनल फायनल अशें फायनली आमी महाराष्ट्रान हरले बॉयज. आनी आमचे गोवा बॉयज जे आहा तांकां सिल्वर मेडल फावो जाल्ले आसा. आनी तशेंच आमकां ह्या फावटी आमी नॅशनलासून सिनियर नॅशनल गोवा वयताना आमी 2 मेडल घेवन येतले आनी 2 ट्रॉफी व्हरतले, एक ब्रॉन्झ मेडल आनी एक सिल्वर मेडल. ओके, हिप 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 हिप. लगोरी हो खेळ जे नॅशनल गेम जावपाचे आसा तितून तो ट्रायल सद्या म्हणून तो गेम एड जाल्लो आमकां खबर आसा. तशेंच 10वो सिनियर नॅशनल जे लगोरी आशिल्ले ते हरियाणा हांगासर जाले. थंयसर गोंयच्यान बॉयज आनी गर्ल्स दोनूय टीम गेल्ल्यो. तितून जे गर्ल्स आसा तांकां ब्रॉन्झ मेडल, तशेंच जे बॉयज पार्टिसिपेट जाल्ले तांकां सिल्वर मेडल फावो जाला. बेवारस सुणी वाढूंक लोकूच जबाबदार. सुणी पोसतात, पेटे जाले काय सोडून दितात. जेवण खाण मेळना जाल्ल्यान ती आक्रमक जातात, लोकांच्या आंगार धांवून वतात. ताका आळाबंदा हाडूंक लोकांनीच फुडें सरचें पडटलें. सुणी पोसल्यार तांचे आदी स्टरिलायझेशन करात. पेट्रन माळेंत फातोड्डेच्या वर्जिनिया सिमॉयस. वर्जिनिया अशा 101 सुण्यांचे दिसपट्टे अन्नपाणी करता. प्रुडंटाच्या पेट्रन सिरीजा भितर तुमकां येवकार. आज आमी फातोर्डा हांगा SGPDA मार्केटा कडेन आसा. आज पेट्रन सिरीजांत आमच्या बरोबर आसा वर्जिनिया सिमॉयस. ती दिसाक लागीं 100 ते 150 सुण्यांक डेली जेवण घालता. वर्जिनिया केन्नासून तुवें स्टार्ट केलें कुत्र्यांक जेवण घालता? एक्चुली चिंतूंक गेलें जाल्यार हांव 2-2.5 वर्सां सावन सुणे आनी धाकटे पपीज पणजे मार्केटान तेन्ना पासून घरा वताली, तांकां जेवण घालताली. सो इट्स कंटिन्यूअस. मेन म्हणल्यार ही जी सुणी आसात तांकां तूं जेवण घालपा शिवाय आनीक कितें कितें करता? पळय, ती धाकटी पपीज आसतना सोडटा मनीस. तांकां दुयेंस आसता, तांकां स्कीन प्रॉब्लम आसा, एक्सिडेंट जाता. तो जाता तितकें हांव ऑन द स्पॉट ट्रिटमेंट, ऑन सायट ट्रिटमेंट करता आनी तांकां क्युअर करता. स्ट्रे डॉग्सा विशीं तुजें कितें मत आसा? म्हाजें मेन इश्यू आसा की वी हॅव टू स्टेरिलायज, सगळ्याचें स्टेरिलायझेशन करपाकूच जाय. कित्याक आमकां पॉप्युलेशन कशें पूण कमी करून घेवंक जाय. तर स्टेरिलायझेशन इज द मेन सोल्युशन टू दीस. धाकटे आसतना दोळे ओपन करून नासतना लोक हाडून सांडटा, रस्त्यार सोडटा. माजरां पील, सुण्या पील. तर तांकां तें नाका जाल्यार एटलिस्ट एक स्टेप घेवपा जाय न्हू. व्हर आनी तुजे पेटेक स्टेरिलायज कर, कापास कर. तर फुडें पॉप्युलेशन कमी जायत येतलें. थोडे कुत्रे जे आसात पळय ते एग्रेसीव जातात. सो तुमकां कितें दिसता की एग्रेसीव जाता, लोकांच्या स्कुटरींच्या फाटल्यान धांवतात, भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवतात, चाबता, ते कित्याक लागून जाता अशें दिसता तुका? एग्रेसिवनेस कित्याक येता तुका? अग्रेसिवनेस येता मेनली वेन ह्युमन बिंग्स तांकां कितें वायट करता. तेंचे उगडास भरपूर आहा. बट आय हॅव ऑल्सो सीन खूब अग्रेसीव डॉग्स हिंगा सोडले आहा. घरान समज तांकां तें हँडल करूंक जायना, बाजारान हाडून सोडटा. 1 म्हयन्या भितर 15 दिसा भितर हांव तांकां मोगाल करून सोडटा. तर तूं कशें व्यापता ते सुणे कडेन ते भाशेन ती पोत्तून तुका दिता. आयच्या पेट्रन सिरीजा भितर आमच्या बरोबर आशिल्ली वर्जिनिया सिमॉयस. आयच्या पेट्रन सिरीजा भितर इतलेंच. भीमा पाटीला बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.